न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तसेच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोहोचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान दर दिसा घडपी घडणुकाचो आमी धांवतो नियाळ घेता। तर आयच्या दिसा गोंयांत खंयच्यो खंयच्यो घडामोडी जाल्यात त्यो जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं या सुशांत गांवस हांच्या कडेन आनी तांच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची अपडेट। सांगेच्या कश्टीमळ वाठारान एक उजो लागिल्लो तुमकां खबरच आसतलो। फाटल्या 2 दिसां सावन हो उजो पेटत आसा आनी ह्या उज्यार आतां खंय तरी नियंत्रण हाडले। कुडचडेचे उजो पालोवपी दळान हो उजो आटपात येयना म्हणून आतां माती घालून हो उजो नियंत्रणात हाडिल्लो आसा। तरी हो उजो अजून आटपात येयल्लो ना। कॅमिकल्स कसले तरी आनी जी प्लास्टिकाची बॅरलां आसली तांकां हो उजो लागिल्लो। उजो कोणें घातलो काय तो आपुणूच लागलो हें कळपाक मार्ग ना। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी येता ती ESGची एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा म्हटल्यार गोंय मनरिजवण संस्था। हे संस्थेची एक टीम फ्रांसाक कान्स फिल्म फेस्टिवलाक वयता आनी हे विशींचो एक सविस्तर रिपोर्ट केल्लो आसा। हो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी खेळामळा वयल्यान भारताचो स्टार खेळगडो विराट कोहलीन टेस्ट क्रिकेटींतल्यान निवृत्ती जाहीर केल्ली। एक हेजेर सोशल मिडियाचेर ताणें एक भावनीक पोस्ट बरोवन ही निवृत्ती जाहीर केल्ली आसा। कांय दिसां पयलीं ताणें BCCIक हे विशीं कळीत केल्लें आपूण निवृत्ती घेता म्हणून, पूण BCCIन ताका ताच्या निर्णयाचेर पुनर्विचार करचो अशे तरेची सुचोवणी दिल्ली। पूण तरी आसतना आयज विराट कोहलीन टेस्ट क्रिकेटींतल्यान निवृत्ती जाहीर केल्ली आसा। सविस्तर तिनय बातम्यो 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। सुशांत सरान आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा तो मुजरत 7 वरांचेर पळयात। तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार मडगांव कोम वाठारांत बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणांत मडगांव पुलिशेन दोगा दुबावितांक कर्नाटकाच्या दोगा दुबावितांक अटक केल्या। तशेंच तांचे कडल्यान सुमार 4 किल्लाचो 3.8 लाखाचो गांजाय जप्त केल्लो आसा। तशेंच दुसरी जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार कुर्डी गांवांतल्या श्री सोमेश्वर देवाचो उत्सव थारिल्ल्या दिसा जावचो ना। ह्या धरणाच्या उदकाची पातळी ह्या वर्सा वाडिल्ल्यान अपेक्षे प्रमाण चड वाडिल्ल्यान देवूळ सद्या देवूळ वयर दिसता, मात त्या देवळा कडेन पावपाचो रस्तो अजुनूय उदकान बुडिल्लो आसा। देखून ही सोमेश्वर देवाचो उत्सव हो तांच्यांनी फुडें धुकल्लेलो आसा। आतां फुडें आमचे न्यूज एंकर समिधा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। गोंयान हवामान खात्यान फुडले 2 दीस येलो अलर्ट जारी केल्लो आसा। जर फुडले 2 दीस जे आसा ते वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्ली आसा। तशेंच वाऱ्याचो वेग जो आसा तो 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो। तेन्ना नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी दिल्ली आसा। मजगती आज पेडणे तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आडवळ्या पावसान हाजेरी लायली आनी अचकीत पडिल्ल्या ह्या पावसाक लागून गरमेन बेजारिल्ल्या लोकांक मातशी थंडाय मेळिल्ली आसा अशी एक बातमी आसा। आयज पेडणे वाठारांत अचकीत पावस आयिल्लो। तशेंच दुसरी जी आनी एक म्हत्वाची बातमी आसा ती मडगांवच्यान येता ती म्हळ्यार आखे वाठारांत वीज खात्याच्या मालमत्तेत आशिल्ली 25 बेकायदेशीर अतिक्रमणां काडपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान मडगांवच्या नगरपालिकेक दिल्लो आसा। फुडें या आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। आयची दिसाची एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार खाजगी कोमुनिदाद आनी आलवारा जमनीतली जी घरां आसा ती कायदेशीर करतली अशी घोशणा जी आसा ती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्ली आसा। ही घरां कायदेशीर करपा खातीर रोखडेच कायदे हाडटले। तांणी आयज दिवचल जाल्ल्या एका प्रशासकीय ब्लॉकाच्या उक्तावणा वेळार ही म्हत्वाची बातमी दिल्ली आसा। ह्यो सविस्तर बातमी तुमकां गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो।
हे ज्यो बातम्यो आयज आमच्या डेस्क तशेंच एंकर्सांनी तुमकां सांगिल्ले आसा त्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव ऐश्वर्या केरकार. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले. पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पोवचे. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.